like a shuttlecock, sir. That is why I got this. This is synonymous with Goans today, like shuttlecock. Jisuda says we don't know. Sports Authority of Goa says we don't know. Sports Minister says I am not concerned. Mayor says I don't know. Then Jisuda says no, they have asked for it, but there is no record of it. So where are we being thrown from here to there? Your concern will be well taken. It will be put Sir, before we the want an government also. assurance that from you At the and moment, we have already cancelled the tender. Okay. Because No, what made you? What made you do What the is the tender? Who was after that tender? टेंडर जो असा तो फक्त केल्लो फॉर द पर्पज टू अंडरस्टँड की मॉनिटायझेशन किती जाऊ शकता कारण ऐकून घे लेट मी कंप्लीट की ते ग्राउंडाचेर तुका मेंटेनन्स कसो सो वी वॉन्टेड टू अंडरस्टँड की किती मॉनिटायझ जाऊ शकता इट इज नॉट डिसाइडेड की गिव टू द प्रायव्हेट पार्टी अंडरस्टूड मी दिस इज इन द फर्स्ट I can't take No, it. You are saying that it will be monetized. हे तुमचे तिथले पिशी नाही आम्ही सर टेंडर तुमका सांगता there can be a consultant appointed पण आम्ही ऐकून घेऊन there can be consultant appointed for finding out what will be the cost of it आणि सरकाराकडे जर पैसे ना सरकार जर इतले विकेट पावल्या जाल्यार we are ready to pay that money to maintain their ground for the benefit of Goans because इतले इव्हेंट करता सर 400 कोटीचे इव्हेंट केला सर बीजेपीन फाटल्या वर्सा 650 कोटीचे इव्हेंट which is equivalent to nearly 2 crores per day on events. सर तुम्ही सांगता की ते फर्स्ट आम्ही तो ऍडवायझर घेता ना तुमचे टेंडर तुमचे टेंडर राईट वाचता मातशें वाचता ना ना वाचता तुमको तुमको खबर नासतलें तुमको खबर नासतलें आमी कितें केलें वाचता कळटा तुका सगळें खबर अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रांसॅक्शन एडवायझर फॉर structuring and managing bidding process. What is the meaning of bidding process? Yes. For what it is bidding is for what? गव्हर्नमेंटाचे डिसिजन फुडें वचपाचें आसा आनी त्याच्या bidding process to lease the multi-utility sports and commercial facility. तितून येता फुटबॉल ग्राउंड रेस्टॉरंट allied amenities at कंपाल पणजी हे कितें कळ्ळें कितें कळ्ळें आमकां कळना कितें सांगता ते आमी सांगता ते तुका कळ्ळें गोवन स्पोर्ट आमचो फुटबॉल म्हणटा तो एक फुटबॉल ग्राउंड हे तुमचे Sir, by Gymkhana only rich people can go. This ground all poor people can go. You scrap it. people will be able to You use scrap that. At the end of Yes. it, I am telling you, at some point of time, this bidding will be taken by some casino company Yes. who will operate a तसो अल्टिरियर मोटिव्ह असायला ते तुम्ही सांगता ते कळायला मोटिव्ह See, how- No, he will not know the He will motive. know. He will not know the motive. How will know? आमकां बरानी मोटिव दिसता How will know the motive? अबो मोटिव Motive are different. मोटिव पाहिजे दिसता अबो मोटिव Don't blame him. He doesn't know the motive. Since it is a आमकां sports कितले facility, मिसगाईड करात आमी पिशिनी since it is sports facility, it should be handed over to sports authority of SAG. SAG. एसएजी पाहिजे Because it is all sports And activities will be taken by. तुमच्या आम्ही- म्हणण्यात hands for- definitely पुढे Sir, वळता आम्ही. sir, आम्ही sir, आम्हाला- sir, तुमच्या झाल्या त्या government convey करता. It- आज जे तुम्ही memorandum दिला, आम्ही एक- ते आम्ही government convey करता for definite for sure. Yeah. Otherwise it will And be- सर, sir, आमच्या- sir, आम्ही- डिमांड मीडिया थ्रू करू नका SAG. ब्लॅक अँड व्हाईट येवनी हय. आमकां मीडिया फक्त मीडियाक सांगता ओरली सांगता आमी हे स्पेसिफिक दिता म्हणून मातसो आमच्या मंत्र्याक गाईड कर And Right. one more thing, it should be named after Dayanand Bandodkar.
because it was demolished in lieu of that. This stadium has to be named after the ex-CM Dayanand Bandodkar. ये कैंसल करवा जाए, कैंसल करवा जाए. This tender is cancelled. Yeah. What is the reason? Now, what is the reason? Reason आपला असून नाही, पण ते no way that we are going against the sentiments of Official order काढी. your sentiments of this recommendation will be taken to the Yes. government and necessary decision will be taken by the Yes. government. Order काढा. Order काढा. Sir, Particularly. विकू नका सर, विकू Sir, नका. इथे काम कर. विकू Sir, नका. sir, सर आपकी पणजेची एक साइड विकली विकली. कसिनो Casino. गोंयकारांच्या विकली उबर आता विकून सुद्धा. तुम्ही सुद्धा रातचे भोवता जाल्यार तुम्ही केन्ना फुटपाथ कोणाक सुद्धा गाडी मारी सांगू जायना पार्किंग तरी मेळटा काय ना. आणि ते कितें करपा ते तू या बाबा भागीदार जायना का हे म्हणून तुमचे भुरग्या भायले काडिले हा तुम्ही पणजेकार त्या पत्क बघू. काय खबर आहा पणजे आमची कितें आसली? ह्या पणजेची परिस्थिती हे तर जायना आख्खे गोंयचो लोक हांगर येतलो कळ्ळें न्हू हय. बरे भाशेन जाता इतले बेगीन कबार कर लोकांक शांतीकायेन रावनी गोंयचे जय आणि आमचे लोक येतात. उद्घाटन करा सर पावसान फुटबॉल खेळपाक जाय लोकांक भुरग्यांक जागोच ना No, what is, 1 minute, let me talk. One minute. एंटायर गोवा मेन हेड आयलाय नेक्स्ट टाइम Yes. One minute. Sir, I want to know, we want to know, why it took you all 3 years when it was already ready? 18 वर्षात झालं complete. मग कित्याक जावंक ना? एक वर्ष झाले सर 6 months. ना. एक वर्ष भुरग्याची कित्याक हालपाचे. स्लो काम द्या स्लो आता पणजे फाटक एकूच स्पोर्ट उरला गॅमलिंग आणि कोणतोच स्पोर्ट ना Casino. फक्त कसिनो आणि गॅमलिंग स्मार्ट सिटी जाग्यार तिका कसिनो सिटी डिक्लेअर करा तुम्ही. Sharda Mandi school is there, Dempe college is there, Sir, law तुम्ही- college is there, भुरग्यांचे Southwest request- school is there. सर युअर अ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर सर Where will they go? बट तुम्ही या पापीच्या पापान घरी भागण्यात जागी जाणार नाही नाही. जायचं का? जास्त आहे ना का? इथं request. आमकां आनी एकूच तुमच्या काय सांग. ग्रुपापेक्षा हाजे गोंयकारांनी उद्घाटन करपाक जर मंत्र्याक टाइम ना आमी चीफ करता. मिनिस्टराक जर टाइम ना बॉल आमचो लोक आमचे खेळपी आमचे आसता हय. We will do it. Declare कर, declare कर. मागीर तुम्ही Yeah. कोणाक Yeah. public facility you can't even charge us for trespass. Charge Our me. biggest worry is I went there. Yes, yes, yes. It is very sad, sir. It is Yes, really yes, sad. yes, yes, shuttlecock. Yeah. See, this shuttlecock, tell my friend, Mr. Vishwajit Raj, my family friend, not to pass it on to CCB like this. Please, Please. we know what will happen to this shuttlecock if it goes to Yes, CCB. I will tell you, they are in majority. Once the election is over, they will pass a resolution saying no, we have no fund, we can't do this thing. Give to the casino. This is what I'm saying. There is no official notification. It is So just order काढा sir. अरे बाबा, this is ज्यांना टेंडर They काढला feel- Hey, what has happened? That tender was not known to anybody. आमकां ते काल कळ्ळो. काल बोवाळ That SHO will handle it. परत तुम्ही फडणवीसांना वो आमचो मेमोरेंडम सर ह्यो जो टेंडर पयली वो आमचो मेमोरेंडम तिका आसतना मातसो एक फोटो काड कित्याक प्रूफ आसूनी की आमी जाना The people of Goa, Goa and people of Haiti want to know. Like Arnab said, the nation wants to know. People of Goa and people of Haiti want to know. That's true. Order काढा. Order केन्ना काढता? तर सगळे बेगीन काढ. Tell the minister, he understands. You speak to him nicely. And सर आतां आमी 5 डिमांड केल्या along with that I'll just add one more demand to be named to the काम पाहिलं डायरेक्ट ग्राउंडात श्री गणेशा हात जो एका भिरांत देन सगळे कोरात
ते तांकां सांगपाक जाय ते सरकार भिना No, no, he has to. सरकार देवाक भिना No, no, he has सरकार देवाच्या नावार लुटता He has to लोकांक convince the minister. सरकार देवाक भिताले जाल्यार बरो आसपाचें. ग्राउंड ओपनिंग जावपाची श्री गणेश आज जाल्या ग्राउंड रोखडोच ओपन करूया. करूया. पयलीं सर सांगा बांदोडकराच्या ऑनरेबल नावार. मिनिस्टराक सांगा ताका जाय ताणी इनॉग्रेट करचो म्हणतो आनी मागीर जाय ताका म्हणजे स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा दिवचो सीसीपीक दिलो जाल्यार इट विल बी अनदर कसिनो ग्राउंड Yes. आणि काय नाही या CCP In my statement, sir, one minute. In my statement, I had only said, was CCP taken into consideration, confidence? Was resolution passed? Nothing. No, nothing. I never said Nothing. you give to CCP. Media by Ideally, SAG has the money, they let him handle it. And we already spent 30 crores, boss. बरोबर. And 50% is the government of India. Did you ask the government of India? दित चला रे चला घोषणा दित चला आम्ही लाईव्ह आहात. पैसे झालं झाले रे अरे आवाज येत हेवी लोड अरे अनेक तो ओके ना रे किती आवाज रे अरे तू काँग्रेस बस बस आम्ही सगळे रिपोर्टर आहे तू किती पार्टी अरे आम्ही आबोय मरे आम्ही आबोय मरे बोय ग्राउंड फ्लोर झाले सगळे आमच्याकडे
झाले रेडी झाले आमच्या इले रे अरे पळय मग ताकाच उडयलो मरे अरे झाले अमित तुम्ही अमित अमित किती रिस्पॉन्स गावले तुमका अमित सुडान तुम्ही गेलेले कांपाल फुटबॉल ऐकलं रे आमचे जे अध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर हांकां 3 दिसां पयलीं कळ्ळें की एक टेंडर काडला सरकारान जिसुडान की जो ग्राउंड आसा जाका आमी दयानंद बांदोडकर ग्राउंड जेन्ना आमकां गजाल कळ्ळी तेन्ना काल आमी मिटींग घेतली इमिजिएटली तांच्या अंडर आनी आमचे लिडर बाब जना भंडारी हांच्या लेड बाय जना भंडारी आमी आज हांगा हो जो मोर्चा हाडलो जो हांगा मेमोरेंडम दिले तातूंत आमी कांय मागण्यो केल्या आनी आमी सरकारा कडेन मागला की हो जो ग्राउंड आसा खंयच प्रायवेटायज जावपाक जायना कारण प्रायवेटायज जालो जाल्यार पयलींच म्हणजे पणजेची अर्दी पणजे कसिनोक दिल्या होय ग्राउंड खंय CCP मागता आपल्याक जाय म्हणून हो CCPच्या बापायचो फात न्ही हांव हे परत परत आतां बुथवर वापरता हो कोणाच्याच बापायचो फात न्ही हो लोकांचो ग्राउंड हो ग्राउंड जो आसा ज्या जाग्यार प्रत्येक गोंयकार खेळटाले आमी ल्हानपणान सुद्दां थंय खेळटाले कॉलेजींतल्यान वता आसतना इन्क्लुडींग जिसुडाचो जो डायरेक्टर आसा तो थंय खेळटालो कारण आमी कॉलेजीन एका बरोबर आशिल्ले आज तांकांय कळ्ळां आसतलें की ही परिस्थिती सरकारान कितें करून दवरल्या आज अशें आसा जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टराक सकाळीं विचारलें तो सांगता आपल्याक खबर ना तो स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन येना म्हणून जी सुडा म्हणटा की आमी प्रायवेटायज करचे ना आतां म्हणटा आमी म्हणटा ते CCPक दितले CCP कडल्यान कितेंच रायटिंगान आयिल्लें ना की आपल्याक तो ग्राउंड जाय म्हणून आनी तो मेंटेन कशें करतले सो अल्टिमेटली जस्ट लायक हाव एवरी प्रॉपर्टी which is part of Panjim has been given to casino. Why जो ग्राउंड आसा तो खंय ना खंय तरी कसिनोकूच दितले कारण ते एक रेस्टॉरंट आसा ते पार्किंग आसा एंड मे बी दे विल क्रिएट अ फॅसिलिटी फॉर ऑल दीस पीपल सो जी लोकांचे जे आसा आज लोकांचो हांवें आज तांकां सांगलें की आमी वी आर लायक शटलकॉक म्हणून वी आर लायक शटलकॉक आज गोंयकारांक आमकां शटलकॉक करून दवरले ह्या सरकारान की ह्या हो डिपार्टमेंट म्हणटा आपूण ना टक त्या सायडीन तो डिपार्टमेंट आपल्याक कांयच खबर ना टक ह्या सायडीन निमाणे शटलकॉकाक खबर ना की आपूण कोणाच्या सायडीन ही परिस्थिती आसा गोंयकारांची आनी सरकार हे मुद्दाम करता आनी खंय ना खंय तरी आमकां दिसूंक लागला की हातूंत भितर चीफ मिनिस्टराचो हात आसा कारण आमी फाटले 3 म्हयन्याची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार आमी पळयलां की प्रत्येक डिपार्टमेंटान कितें ना कितें वांकडे करता आनी मागीर आपूण हिरो जाता सो ही इज प्रॉबेबली ट्रायंग टू प्ले विथ हिज मिनिस्टर बट वायल डुईंग दीस वी हॅव सीन दीस विथ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वी हॅव सीन दीस विथ अदर डिपार्टमेंट्स हाव चीफ मिनिस्टर इज प्लेइंग विथ हिज ओन मिनिस्टर एट द कॉस्ट ऑफ गोवाज आनी हें जावपाक आमी दिवचे ना हांगाय तेंच चल्लां हांगा आमकां आतां कळ्ळां की जी सुडाक प्रॉबेबली खबर नाशिल्ली कितें आसा काय कितें ना तें म्हणून पूण हे खबर ना हें कित्याक घडटा हाव दीस इज बींग हाव अ मिनिस्टर हू इज सपोज be in charge of that department. He is being overruled by Chief Minister to create ruckus for themselves. It is their internal flight.
They may be playing table tennis with each other, but not at the cost of Goans. ग्राउंड ऑफ गोंयकारांचो आमी हाजे खातीर लढटले. आमी मागणी केल्या की हाका परत दयानंद बांदोडकर ग्राउंड म्हणून नांव दिवचें, कारण तांणी तो वाचून दवरिल्लो गोंयकारा खातीर. आज पणजेची पळय आमी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाची परिस्थिती पळयल्या. श्यामाप्रकाश प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम म्हणून जो आशिल्लो ताचें नांव काडून श्यामाप्रसाद मुखर्जी आमी सांगलें इव्हेंट मॅनेजमेंट जागो दिवचो म्हणून, नाजाल्यार बीजेपीक दिवचे आपले इव्हेंट करपाक, कारण तीच परिस्थिती तांणी करून दवरल्या. एक बारीकसो दुसरो ग्राउंड आसा कला अकादमी आनी पेंडीम जिमखानाच्या मदीं सरकार आसा. हे जे इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आसा, आमी तांकां विचारलें की एक ग्राउंड मॅनेज करतलो जाल्यार कितले पयशे लागतले. म्हाका म्हायती मेळ्ळी की अर्चितान सांगली 650 काय कितले कोटी काय फाटल्या वर्साचो खर्च इव्हेंटाचो सरकाराचो. 650 कोटी विच इज इक्वलंट टू अबाउट 2 crores पर डे. आनी ग्राउंड सांबाळपाक कितले लागतले पयशे. गोंयकारांनी खेळचे न्ही, गोंयकारांनी ग्राउंड वापरचे न्ही, नवे स्पोर्ट्समॅन तयार जावचे न्ही. हे सरकाराक जर अशें दिसता जाल्यार काँग्रेस पक्ष ते जावपाक दिवचो ना. आनी त्या स्टेडियमाचें जर उद्घाटन ह्या 15-20 दिसां भितर सरकार करूंक शकना जाल्यार म्हाका दिसता लोकां कडल्यान आमी तें उद्घाटन करून घेतलें. हो बॉल जो आसा, दॅट फर्स्ट किक ऑफ ऑन दीस बॉल वील बी डन बाय आवर पार्टीचे अध्यक्ष, लोकांक घेवन, गोंयकारांक घेवन, गोंयचे जे खेळाडू आसा तांकां घेवन. आनी हे जर सरकाराक दिसता की ही धमकी म्हणून समजा, कारण तुमकां भिवपाची गरज आसा. वी आर गोइंग टू डू दीस बिकॉज यू आर नॉट केपेबल ऑफ डुईंग दीस. यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स विथ युअर ओन मिनिस्टर्स अँड यू आर युझिंग गोन्स अँड यू आर डुईंग दीस एट द कॉस्ट ऑफ गोन्स. आमी जावपाक दिवचे ना. आमचो ग्राउंड आमकां जाय, आमचो ग्राउंड आमकां जाय, आमचो ग्राउंड आमकां जाय, आमचो ग्राउंड आमकां जाय. हो बॉल तुमकां दिसता सगळें, हे बॉलाक मातशें वारें पंक्चर आहा. हो पंक्चर बॉल आनी हो बॉल खेळपाचे लायकीचो ना. जे प्रतिकात्मक बॉल घेवन येचे जे तरणाटे आसा, ग्राउंड आमचो आसा, पूण तरणाटे पंक्चर जाल्ले आसा. ह्या सरकारान आमच्या तरणाट्यांक पंक्चर करून दवरलेले आसा. ह्या तरणाट्यांची हवा तेंच्यांनी काडून दवरलेली आसा. ती भुरग्यां मदीं उमेद आसता, एक उर्बा आसता, एक उमेद आसता खेळपाची, ह्या भुरग्यांक तेंच्यांनी हाडयल्ली आसा. काल काँग्रेस हावजान तुमचे थोडे मिडिया भाव थंय येयल्ले, आनी तेन्ना आमच्या अध्यक्षान मिडिया बायट दिल्ले की आमी आयज हांगा 3:30 हांगा येतले जाब विचारपाक ह्या इश्यूचेर. आनी तेच्या नंतर एक 7-8 मिनटांनी एक थोड्या मिडियांचेर एक ब्रेकिंग येता की आमी हो ग्राउंड जी सोडा, हो ग्राउंड आतां हेका हँडओव्हर करतले CCP. ऑर्डर ना, ब्लॅक अँड व्हाईट कांयच ना, तेंची मिटींग जायना. एक मंत्री आमचो आयचो प्रोटेस्ट बंद करपाक, आमकां डिमोरलायज करपाक, म्हणजे आपूण आनी कितें केलें तुमी आनी थंय वचो नाका. तो मंत्री एक 5-6 मिनटांनी एक ब्रेकिंग दिता, थोड्याच मिडिया भावांक फोन करता आनी सांगता अशें करा, आनी ते तुमी करतात. पूण तुमी खंयसरूच आजून बसून व्हाईट अँड ब्लॅक थंयसर कांयच ना, कसलीच ऑर्डर ना, कसलीच मिटींग जावना. ज्या अधिकाऱ्याक आमी मेळोंक गेले ताका आमी विचारले ह्या विशयाचेर, ह्या संदर्भात तुमची मिटींग जाल्या, जावंक ना. सरकारची मिटींग जाल्या, जावंक ना. मंत्रिमंडळाची बसका जाल्या, जावंक ना. जाल्यार एक मंत्री ओरली हे कशें जाहीर करूंक शकता की हो ग्राउंड आमी CCPक हँडओव्हर करतले. हो अधिकार ताका कोणी दिलो ओरल सांगपाचें. सो ही बंडलां, ही फटिंगिरी गोंयकारांक तुजी कळली आसा ती आमी खपोवन घेवचे ना. जेन्ना आमी ऑफिसराक मेळटा तेन्ना ऑफिसर सांगता टेंडर आमी ते कॅन्सल केला, पण टेंडर कॅन्सल करपाचें कारण सांगिना. हांगा टेंडर कॅन्सल करपाचें हे तेंचेच डॉक्युमेंट. टेंडर कॅन्सल करपाचें कारण आसा पळय, द एबाव रिफर्ड टेंडर स्टँड्स कॅन्सल्ड ड्यू टू एरर क्रिएशन इन टेंडर. आमी ताका विचारता हो ग्राउंड तुमी ना म्हणटा तो आमी टेंडर कॅन्सल केले. कित्याक कॅन्सल केलाय? हे टेंडर प्रोसेसान एरर आहा म्हणून कॅन्सल केला. टेंडर ते परत करपाचें आसा. ताका विचारलें आमी, तो म्हणटा आमी ग्राउंड दिवचे ना. ऑर्डर काड म्हणटा तो ऑर्डर काडूंक शकना, कांयच तेजे कडेन जबाब ना. तो आमकां सांगता आमी फक्त टेंडर हे काडला ते ग्राउंड दिवपाक न्हू म्हणटा. फक्त आमी एक एडवायझर अपॉयंट करपाक आमी हे टेंडर काडला, आनी तो फटींग उलयता. तेंच्याच हेचेर फटींगपणां आसा. परत गोंयकारांक हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव वाचून दाखयता. हे एडवायझर हो ग्राउंड विकपाचें टेंडर जावन आसा.
हे तेंच्यांनीच बरयल्लें आसा तें हांव वाचून दाखयता गोंयकारांक कळपा खातीर, आमच्या तरणाट्यांक कळपा खातीर. जे ग्रावंडार खेळपाक शकता, जे चलपाक थंयसर ज्यो फॅसिलिटी घेवपाक आमचे पणजेचे आनी इतर भागांचे जे आमचे तरणाटे आसा तांकां कळच्या खातीर हे तेंचे कर्मां दाखयता. तो ऑफिसर एक सांगता पूण तेंची सायटीर जे आसा डॉक्युमेंट तेचेर कितें म्हणटा तें आयकात. अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रान्सॅक्शन एडवायझर फॉर स्ट्रक्चरिंग अँड मॅनेजिंग द bidding process or to lease the multi-utility sports and commercial facility, football ground, restaurant and allied amenities at Kampal Panji. म्हणजे थंय जितले ग्राउंड आसा, आमचे ट्रॅक आसा, थंय रेस्टॉरंट आसा, पार्किंग स्पेस आसा, हे सगळे भाड्याक घालपाचे ही ऑर्डर जावन आसा. हो आमचो ग्राउंड, आमचो स्वाभिमानाचो ग्राउंड आनी ग्राउंडा मजगती आसलेली सगळी एम्युनिटीज हे सरकार भाड्याक घालपाक हे उठलेले आसा. तेच्या पयलीं तेंच्यांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जीक भाड्याक घालपाक तेंच्यांनी केल्ले. श्यामाप्रसाद मुखर्जीक स्टेडियमाक भाड्याक घालपाचें केल्ले. थंय आमी काँग्रेस पार्टी थंय वचून तेंकां जाप केल्ली. तेन्ना त्याच्या नंतर ते शांत जाले. तांकां दिसता आमी सगळेच विकतले. एक शिटकावणी, काँग्रेस पार्टी हो कांपालचो ग्राउंड जो लोकांचो ग्राउंड आसा तो तुमकां लिजार दिवपाक आमी दिवचे ना. आमचो प्राण गेले उपकारता. आमी झुजतले, ह्या सरकाराक आमी हरयतले. तुमचे जे पयशे कमोवपाचे साधन आसा ते आमी तुमकां जैतिवंत जावपाक दिवचे ना. आनी खंयसरूय जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना प्रोटेस्ट कसो बंद करप, हो बंद करपाचो जो विश्वजीत राणेन काल एक नाटक केला, असली नाटकां परत एकदा करपाची ना. जर त्या तुमच्या मिडियाच्या ब्रेकिंग न्यूजान जर तेणी एके लायनीन म्हटलेलें की आपूण हे लिजार आनीक दिवपाचो ना, गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतला की ग्राउंड हो लोकांक आसतलो, ओपन आसतलो, हो लिजार काडचे ना आमी, हे सांगलेले जाल्यार वालोर दिवपाचे. पण फटिंगपणां अशी जाता की तो सांगता की हो ग्राउंड आमी हँड ओव्हर करतले सीसीपीक. आयज पासून सीसीपीक कोणी सांगला? सीसीपीचे परमिशन घेतला? सीसीपी बरोबर मिटींग जाल्या? आमची मागणी आसा की हो ग्राउंड आनी ज्यो सुविधा ज्यो लोकां खातीर आसा त्यो सगळ्यो सुविधा हो ग्राउंड, पुराय ग्राउंड हो एसएजी कडेन सुपूर्द करचो. आनी हे प्रायवेटायझेशनाचे भूत तुमी सबंद गोंयभर जे उडयतात हे भूत मारात, काबार करात, लोकांक त्रासान घालू नाकात. हे आमी जावपाक दिवचे ना. काँग्रेस पक्ष हो विशय तडीक लागासर खंबीरपणान आमी झुजतले, आमी लढतले. आमी ह्या सरकाराक ही चोरी करपाक, ही लूट करपाक आमी दिवचे ना. तुमकां जर ताकद ना ते मेंटेनन्स करपाचे जाल्यार तुमी हात वयर करा. काँग्रेस पार्टी समर्थ आसा, आमचे कडेन दिया. फाटल्या फावटी आमी सांगलेले श्यामाप्रसाद मुखर्जी तो इंडोर स्टेडियम आमचे कडेन दिया, आमी पळयता. आतां परतून एकदा सांगता, तुमचे कडेन जर जायना हात वयर करा. बे म्हणा, काँग्रेस पार्टी समर्थ आसा ह्या ग्राउंडाचे मेंटेनन्स करपाक आनी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिवपाक. हो आमचो कांपाल ग्राउंड पळय आसा, आतां 2 वर्सां जालीं रेडी आसा. सरकारान आमकां सांगचें कित्याक इनॉग्रेट करूंक ना म्हणून. आतां 3 दीस जाले मिडियाचेर काँग्रेस आनी आमी सगळे बॉब करूंक लागले म्हणून अर्बन मिनिस्टरान थोड्यांक ब्रेकिंग न्यूज दिल्या की आमी सीसीबी दितले म्हणून. तूं म्हाका हांव तुका विचारूंक सोदतां, खंयचे गोंयान खंयचे पंचायत ग्राउंड चलयता ते फुटबॉल ग्राउंड? All the grounds are managed by SAG. We have got the Goa Football Association with us. तुम्ही सांगता आम्ही CCB दितले just tossing the ball to the other side just to keep us calm and cool. No, this is total cheating. We will not allow this ground to go into private hand. It will be in the hands of the people of Panjim
and I'm appealing to people of Panjim, don't keep quiet, don't sleep, come out on the roads. 6 years we have suffered, nobody came on the road. हांगा गांवांनी काश्टी घालतले सगळे लोक भायर सरता, पणजेकार भायर सरना हांव नको कित्याक ते. हे पाटी हो आमचो ग्राउंड आमी सागर करूंक जाय, कित्याक आमचे थिंगा डेंपे कॉलेज आसा, लॉ कॉलेज आसा, डॉन बॉस्को स्कूल आसा, कितकेच स्कूल्स आसा, खंय फेवतले ते. जिमखाना आहा ते फकत रिच पीपल वयता, पयशेकार वयता थिंगा. आमचे गरीब भुरगे खंय फेवतले. हांव मागता अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर विश्वजीत राणे कडेन की ताबडतोब त्यांनी सीएम कडेन बसून हे कॅन्सल करचे. CCP कडेन जायना. विशे डोंट पास द बक ऑन CCP टू पॅसिफाय द काँग्रेस पार्टी. वी विल नॉट बी पॅसिफाईड. थँक्यू. हो भाड्याचो सरकार, हो भाड्याचे आमदार घेऊन चलोवपी सरकार आज सगळे भाड्या घालता. पणजे आमचे कॅपिटल, अर्धे आमचे कॅपिटल विकला आता सध्या, आणि पणजेन एकूच स्पोर्ट्स चलता म्हणटा ते गॅमलिंग, आणि खंयचे स्पोर्ट ना. आणि एकमेव ग्राउंड जो पणजेकारां खातीर आणि इतर बाकीचे लागीच्या मतदारसंघाच्या लोकां खातीर, युवकां खातीर जो आशिल्लो तोय तो भाड्यार घालता. तुमचे इंटेन्शन कितें? ह्या सरकाराच्या ह्या जोडी नंबर 1 डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विश्वजीत राणे, तुमचे इंटेन्शन कितें? पहिली एक तर भाड्याचे सरकार तुम्ही चलयता. आता सगळे तुम्ही पहिली पोर्ट विकताले, रेल्वेज विकताले, एअरपोर्ट विकताले, आता ग्राउंडय विकपाक लागला. अख्खे तुम्ही गोवा फॉर सेल म्हणटा पळय हे उदाहरण. आणि वॉट इज युअर इंटेन्शन इज माय क्वेश्चन. तुम्ही खरे गोंयकारां खातीर हे सरकार चलोवपाक सोदता का भायल्या लोकां खातीर? आणि हो ग्राउंड प्रायव्हेटायज करून तुम्ही कोणा दिवपाक? वॉट इज युअर अल्टिरियर मोटिव्ह? अर्धे पणजे विकून कसिनो दिले, आता हो ग्राउंड विकून कसिनो दितले प्रायव्हेटायज करून. इज दॅट वॉट यू वॉन्ट? हे जर तुम्ही फाटी घेना. आणि एक गजाल, तुमकां अदला बदली करपाय, काढून CCPचेर घालपाय, तस जाल्यार तुम्ही रस्ते काढानी हेल्थ डिपार्टमेंटात दिया, अदला बदली करा. स्ट्रीट लॅम्प्स काढानी हेल्थ डिपार्टमेंटात दिया. हे चल्ला कितें? आम्ही तुमकां वॉर्निंग दिता, युवकां कडल्यान वॉर्निंग दिता, काँग्रेस पक्षा कडल्यान वॉर्निंग दिता. हे तुम्ही जर बंद करना आणि रायट अथॉरिटीक, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवाक समज तुम्ही दिना, जाल्यार आम्ही आमकां लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट करचे पडटले. पणजेकारां खातीर, युवकां खातीर आमी ग्राउंडार देंवतले. आणि बाब अमित पालेकरान सांगिल्ल्या भशेन वी विल स्टार्ट ऑन द ग्राउंड अँड वी विल किक दिस बॉल अँड स्टार्ट प्लेइंग ऑन द ग्राउंड. दिस इज द लास्ट वॉर्निंग. दिस इज द वॉर्निंग नॉट फ्रॉम काँग्रेस पार्टी. ही गोंयकारां कडल्यान तुमकां वॉर्निंग समजा तुमी, आणि बेगीचे बेगीन, आणि युथा कडल्यान वॉर्निंग समजा. बेगीचे बेगीन हे तुमची जे कितें घोळ करता ते फाटी घेवचे आणि टू द रायट डिपार्टमेंट हो ग्राउंड दिवचो. थँक्यू.